ढवळीकार भाव मेळून मगो पक्ष भाजपात विलीन करपाक सोदता म्हूण मगोचो सरचिटणीस लहू मामलेदारान फाटल्या डिसेंबरांत बॉम्ब घाल्लो. अजून तीच परिस्थिती. विलीनीकरण शक्य जायना जाल्यार खंय पार्टी कोमात दवरपाचो प्लान. पार्टी विलीन करपाचे मर्ज करपाचे प्लॅनिंग जालें तें अजून तशें चालू आहा काय थांबल्या खंय तरी? त्या दिसा आमसभेक सुदिनान डिक्लेअर केलां, अध्यक्षान डिक्लेअर केलां पार्टी विलीन जावची ना म्हणून. पण म्हाका अजुनूय डावट आसा, पूण पार्टी कोमान दवरपाक शकता. सत्य खरें, पार्टी ही कोमान उरपाक शकता, कसलेंच काम करप ना. डिसेंबरांतले आमसभेत खंय मेंबरांक उलोवंकूच दिलें ना आनी आमसभा गुटलायली. ना, ती 24 तारखेक मागीर दवरली. ती 24 तारखेक दवरता आसतनाच जे पळय अहवाल आमचो वचपाक जाय आशिल्लो, सेक्रेटरीचो रिपोर्ट, ट्रेजरराचो रिपोर्ट, हे वचपाक जाय आशिल्ले ते गेले ना. त्याच बरोबर थोड्या लोकांचे प्रश्न आशिल्ले ते अजुनूय लोक आमकां थोडे विचारता, तुमच्या प्रश्नाची आमच्या प्रश्नाची उत्तरां तुमी कितें दिवपाक रावले, केन्ना दिवपाक रावल्या. तारीखूय चेंज केली अमास म्हणून आनी विशयूय घेतले ना. हे म्हाज्या सारक्या मनशाक तरी आवडूना. जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभेच्या कॉम्प्लेक्सान उबारूंक ढवळीकारांचो विरोध. मात पार्टीन खंय अजून ताचेर निर्णय घेतिल्लो ना. मगो सेक्युलर पार्टी. जॅक सिक्वेराच्या बाबतींत खंय आबूजपणान कितेंय उलोवन उपकार ना. निर्णय जावपाचो आसा. प्रायवेट मेंबर काँग्रेस घालपाक सोदता रेझोल्युशन ते पुतळो हाडचो म्हणून, NCP घालपाक सोदता. अशे वेळार पार्टीची भुमिका कितें? तुमी तुमच्या आमदारांक कितें सजेस्ट करता? आमी एक्चुअली एक आपत्तीन एक बरो इशू हे केला, म्हणजे ते सगळो इशूच हें करपा खातीर. आनी तो काल आमी डिस्कस करपाक सोदी कालचे मिटिंगेन. तो कालचे मिटिंगेन डिस्कस करून मागीर तो आमच्या MLA कडेन दिवप की दीस वील बी अवर पार्टी स्टँड म्हणून. तातून पार्टीचें कामूय वाडटलें, एक पार्टीचो एक्झिस्टन्सूय लोकां कडेन मेळटलें. सो एक्झिस्टन्स आसा लोकांची सेक्युलरिजम ह्या खबर आसा लोकांक. सो वी वील ट्राय टू मेंटेन दॅट. ओपोजींग जॅक सिक्वेर तुमकां माल वयतले अशें दिसना? आमी अपोज करिना, पार्टी अपोज करिना खंयच्याच हाका. पार्टी अजून तेजेर डिसिजन घेवना, पण पार्टी आमचो प्रायमरी हें आसा की वी शूड नॉट अपोज दॅट हे. बट देर मे बी सम सोल्युशन. ते आमी डिस्कस करूनच मागीर आमी प्रेसा कडेन येवपाक सोदता. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण जॅक सिक्वेराच्या पुतळ्याचेर मगो 2 तरेचीं मतां आसात. ताची कारणां हीं. माध्यम प्रश्नाक तेंको दिल्ल्यान मगोक बरोच फटको बसलो. वेंचणूक तोंडार आसतना पोर्तुगालच्या प्रधानमंत्र्याक गोंयकारांची माफी मागूंक लायली. वेंचणुकेंत मगोचे 2 आमदार आनी 2 बरे उमेदवार असल्या धोरणाचेर पडले. जॅक सिक्वेराचेर घेतिल्ल्या भुमिकेचोय मगोक फटको बसपाक शकता. जॅक सिक्वेराचो पुतळो विधानसभा कॉम्प्लेक्साच्या वाठारांत उबारपाचेर 3 खाजगी थाराव विधानसभेंत येवंक शकतात. ताचेर मगोची पक्ष म्हूण अजून भुमिका थारची आसा. 10 फेब्रुवारीचे बसकेंत पार्टी निर्णय घेवन आपल्या आमदारांक निर्णय सांगतली. कितेंय निर्णय घेतना खंय पक्षाच्या बऱ्या वायट फुडाराचो विचार जातलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे.